नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. साश्ट आनी टुरिजम हांचो एकमेका कडेन इतलो लागींचो संबंद आसा की आमचे कडेन बऱ्यांतली बरी वेळ आसा. जी सगळ्या संवसाराक ही कोस्टल आमचो जो बेल्ट आसा तो फामाद आसा. पूण ह्या फावटी एक प्रॉब्लेम जाला. गोंयांत ट्युरिस्ट आसात पूण ट्युरिस्टा खातीर शॅक्स नात. असो हे पयल्यांदा जाल्लें दिसता म्हाका. ट्युरिस्ट येतात, पळयतात, कांयच ना. आमचे बरोबर आसात ह्या एक गंभीर विशयाचेर चर्चा करपाक आमचे बरोबर आहात क्रुजबाब कार्दोज, जे शेक ओनर्स वेलफेअर सोसायटीचे प्रेसिडेंट. क्रुजबाब, कितें ह्या सिच्युएशन सद्याक शेक कित्याक दिसनात? शेका आतां स्टार्ट केली घालपाक, बट सोगलीं घालूंक स्टार्ट करूंक ना. थोड्यांचो आमचे पेमेंट उरला करपाचो. सो म्हाका दिसता आतां जाता तितले फास्ट आमी चालू करपाक सोदता. बट प्रॉब्लेम कितें जाता, पयलीं आमी सगळे मेळून गांवांत तुका जायते मनीस मेळो घालपी, शेकांक घालपी. पूण आतां कितें जालां, थोडे जाणांचे आमी डिपेंड जावन आसता. सो तेका लागून आमकां इतलें डिफिकल्ट जालां. आमी विदीन 10 डेजा मदीं शेकां स्टार्ट करपाची ती आतां 20 डेज लागता. सो आनी दुसरे सायडीन कितें जालें, लायसन्साकूय डिले जाली, पॉलिसी लेट केली. सो पॉलिसी आमी कितें सांगलेलें, पॉलिसी करात, केत ना, पॉलिसी मेयान करात, अलॉटमेंट करून दवरात तुमी, पेमेंट घेनाका, डिमार्केशन करनाका. जेन्ना ऑगस्ट येयलो, ऑगस्टान 15th आमचो पेमेंट घ्या, आफ्टर 15th आमचो पेमेंट घ्या. पेमेंट केले की तुमी डिमार्केशन करा रोखडें. सो आमच्यानी मागीर सप्टेंबरान शेकां बांदपाक कमीस जालें. सप्टेंबरान तरी कमीस जाली जाल्यार आमकां दिवाळी, दसरो हे पयले सारके गरजेचे. कित्याक दिवाळेकूय लोक येता जायतो, दसऱ्याकूय लोक येता. आमचो सिजन स्टार्ट जाता ऑक्टोबराक आनी तूं म्हणटा तसो दिवाळी आनी दसरो येता आनी थंय सामको आमचे इंडियन ट्युरिस्ट मोठ्या प्रमाणाचेर येता. लास्ट टायम दिसता म्हाका भरपूर ट्युरिस्ट आयिल्लो. लास्ट टायम कितें आशिल्लें लास्ट इयर? लास्ट टायम आमकां शेकां बेगीन दिवली पळय. आमी सप्टेंबरान बांदून स्टार्ट केल्ली आनी फर्स्ट वीक थोड्यांनी फर्स्ट विकान कॉमेस केली, थोड्यांनी म्हणटा सेकंड विकान. पळय आमकां दसरोय मेवलो लास्ट टायम आनी दिवाळी मेवली. इतलो लोक येयलो की शेकां आहा म्हणून. हांवें पळय पळय दसऱ्याकूय लोक ना आनी दिवाळेकूय लोक ना. लोक आयिल्ले आसतले पूण ते बिचार येवंक ना बिकॉज ऑफ शेक्स ना म्हणून. बिचार इवन फॉरेनर पासून तर आतां एट प्रेझेंट बिचार येयले न्हू जाल्यार इतले बेजार जाता, गाडयो मारता ते कित्याक नाका म्हणून शेकां. पूण आमचे इंटरनल कितें आहा तेंकां बाबड्या खबर आसता न्हू. ते सोचमता की आमी ऑक्टोबरान शेकां आसताच. पण आतां कितें जालां, 2 वर्सां पयलीं 3 वर्सां पयलीं आमी ऑक्टोबरान स्टार्ट केल्ले. पण आतां ती पॉलिसीक लागून डिले जाले. डिपार्टमेंटान डिले केली पॉलिसी करपाक. ती कित्याक लागून? पूण वॉट वॉज द रिजन? पॉलिसी कितें केली पयलीं, पॉलिसी आमी सांगलेले आहा तीच पॉलिसी दवर, तूं चेंज करपाची पासून गरज ना पॉलिसी. पण मागीर अशें करून पॉलिसी केली की आमी जे पळय ट्रेडिशनल शेक ओनर आहा, जे जेन्युइन शेक ओनर आहा तेमकां ती इफेक्ट जावपाक लागली. आमी ऑब्जेक्शन हाडलें. ऑब्जेक्शन हाडून मागीर सीएमान इंटरव्यून जावन पॉलिसी सारकी केली. खंयची गजाली तुमकां येताल्यो, त्रास जाताल्यो? आतां कितें पळय, जे कोण न्यू कामर आहा तांकां 10% शेकां दवरली. जे कोण फ्रेशर्स आहा तांकां केन्ना एप्लाय करूंक ना तांकां आमचें ऑब्जेक्शन ना. बट 1 वर्साचो एक्सपिरियन्स आहा आनी 40 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आहा ताका एकूय घालून लॉटरी करपाक. सो आतां कितें जालां हितून, आनी एक ग्रूप आहा ते हालीं ऑब्जेक्शन हाडपाचें. आमी शेकांक दवरपाक झगडटा, ते शेकांक लॉटरी घालपाक पावता. सो आमी कितें म्हणटा, तूं एक कॅटेगरी अशें करून कर की सगळे भितर पडटा तशें करून, कोणाक इफेक्ट ना. आमी मागीर एक प्रपोज केली पॉलिसी की 10% सारके न्यू कामर आहा तांकां शेकां मेळपाक जाय. कोणाकय येवन दे शेकां, आमकां प्रॉब्लेम ना. आनी दुसरे 10% आहा ते आमी म्हणलें तूं 1 year एक्सपिरियन्स आहा किंवा 4 years एक्सपिरियन्स आहा तेंकां दी. आनी मागीर आनी एक प्रपोज केली आमी 20% 5 to 9 years एंड मागीर 50% 10 and above. हे आमी केन्ना दिल्लें, मार्चान दिल्लें. मागीर आमी जुनांत आनी एक दिलो मेमोरेंडम, आमची प्रपोज पॉलिसी म्हणून. तेन्ना तरी केल्लें न्हू जाल्यार इतलो इफेक्ट जावपा ना. आयज पळय शेकां नांवन इतलें इफेक्ट जालां. आख्खे वर्ल्डाक लोक भियेता येवपाक शेकां ना म्हणून. इंडिया गोंया केबा भितर हय येयलो, बिचार येयलो, कितें आहा कांय ना, कोणाक एक शेड ना, कोणाक बसपाक ना, कांय ना. सो आमी हेका लागून कितें सांगता, तुमी जुनान पॉलिसी कर, बरे भाशेन आमकां ऑगस्टान दी शेकां. रशियान कितें एडवायजरी बी काडल्या की शेकां ना? आतां एक राशन आमचो पोन्नेलो राशन
एवरी इयर येता ते. सो ते म्हणपाक लागले आमचे हिंगा पळय रिप्रेझेंटेटिव्ह येता रेप्स येता ती तेमी म्हणपाक रिपोर्ट दिला की बिचार शेकाना म्हणून आनी ताका लागून जाय जाणांनी कॅन्सल केले हॉलिडे. इवन ब्रिटीश पासून इंडियन पासून येना शेकाना म्हणून. कितलो कितले पर्सेंट तुमचेर इफेक्ट जालो अशें दिसता? मोर देन 40%. मोर देन 40% असले टायमार तो रिझर्व क्रिसमस आनी न्यू इयराक कितें जातलें. सो इतले शेकाना जाल्यार इतले इफेक्ट जाता. सो आमी ताका लागून एवरी इयर सांगता इवन आमकां न्हू इफेक्ट जायना तें सगळ्यांक इवन हॉटेलवाले इफेक्ट जाता शेकाना जाल्यार. टोटल तुजी शेक इंडस्ट्रीज जर हे केली कन्सिडर केली जाल्यार कितले जाणांक तुगेली हे मेळटा आमचे एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट मेळटा मोर देन 5,000. मोर देन 5,000 एम्प्लॉईज आसता. आनी आतां कितें जालां सगळीं शेकां एक बाराक जाली एक सप्टेंबरान दिल्यार कितें जाता तूं स्लोली स्टार्ट करता सगळें बरे भाशेन शेकूय बरे भाशेन घालता सगळें. आतां कितें जाता ह्या टायमार सगळें बरें राश करता. थोड्यांक कूक मेवना थोड्यांक वेटर मेळना बेगान मेळटा तें घेवन चालू करता मागीर. सो टायमार दिलें न्हू सगळें सारकें सेटींग जाता. आनी आमकां सेट करपाक एक 10 to 15 days सेट करपाक वयता स्टार्ट करून तेच्या पयलीं बांदपाक एक 15 दीस वयता. सो एक म्हयनो जायच आमकां. सद्याक तुमचे 2 म्हयने दिसता म्हाका गेले हातूंतल्यान. 2 महिने गेले कंप्लिटली. हांव तरी टुरिजम म्हणून तरी टुरिजम स्टेक होल्डर अशें सांगता जाल्यार 2.5 months गेले. माझे 2.5 months गेले. गव्हर्मेंटान तरी आमकां सप्टेंबरान तरी फर्स्ट विकान शेकान दिली. हांव 15 तारीख स्टार्ट करता सप्टेंबराचे. क्रूज बाबू हे तुमी म्हणटा ते 2 म्हयने 2.5 म्हयने गेले म्हणटा ते 2-2.5 म्हयने तुमी तुमचे ऑलरेडी जे कोण हे आसात कामगार आसात तांकां तुमकां पयशे दिवचेच पडटात. पेमेंट दिवपाक पडलो कित्याक आमी हांवें पॉलिसी बेगीन जातली म्हूण हांवें म्हाज्या स्टाफाक सप्टेंबरान आपयल्ले. बिफोर 15 म्हणल्यार येयले ते येयल्ले म्हणून म्हाका आयज बऱ्याक पडलें. बट कितें म्हाका तांकां 2 म्हयने मायजो पयशे दिवपाक पडले आनी प्लस कितें फूड एकोमोडेशन सगळें आमकां दिवपाक पडलें. आनी गव्हर्मेंट जे मॉडेल शेक्स म्हणून एक काडपाक सोदताले ते कितें? मॉडेल शेक आहा ते आमकां आमची बिचार शेकां आहा ती गव्हर्मेंट टुरिझम मिनिस्ट्री आपण बांदून दिता म्हणून सांगताले म्हाका शेकां मॉडर्न शेकां. सो आतां कॉन्सेप्ट आमचे कडेन केन्ना डिस्कस केलना. मॉडल शेकां मॉडर्न शेकां कितें ते आमकां कडेन आजून पासून आमी तेजेर ऑब्जेक्शन कित्याक लायलें. जी आमी क्रिएट करता आमची क्रिएटिविटी आहा न्हू ती हाल्यां कडेन दिश्टी पडना जायत. आनीक ते म्हणटाले कितें आमी परमनंट दवरता म्हणून बिचार शेकां. बट वेदर कंडिशन तरी पयलें न्हू जाल्यार तुज्यान बिचार शेकां दवरपाकूच जायना. आमी पयलीं सांगलें डायरेक्टरा कडेन डिस्कस केलें. डायरेक्टर म्हणपाक लागलो वील पुट कॉन्क्रीट एंड आय सेड यू कॅनॉट पुट कॉन्क्रीट इन इंटरटायडल झोन. And that it doesn't falls in CRZ. It is coming under intertidal zone. So you cannot put concrete. And तुज्यान बिचार शेकां आमचे पळय असलें वेदर आतां पळय पावसान इतलें उदक वयर मारता तुज्यान इट वील नॉट सर्वायव. शेक वॉश ऑफ. सो आमी मागीर सांगलें आमी ऑब्जेक्शन हाडलें आमकां नाका मॉडल शेकां. तुका तरी जाय तूं आमकां एक कॉन्सेप्ट दी आमी मानता. आनी तेन्ना कितें जालें एक टुरिझम मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलो की एक शेक 1 crore आमी बांदता म्हणून. तूं आतां एक शेक गव्हर्मेंट तर 1 crore बांदता जाल्यार आमचे चलयता तेंचें कितें. सो गव्हर्मेंट हॅव टू रिकवर न्हू. सो आतां ताका लागून आमी ऑब्जेक्शन हाडलें आमकां नाका म्हणून. पण हाजे फाटल्यान तुमकां कितें दिसता की कोणाक भायल्यांक भितर हाडपाक जाय अशें कितें आशिल्लें दिसता. कितें दिसता जेन्ना तूं मॉडर्न ऑर मॉडल कर म्हणून सांगता आमकां सांग आमी करता न्हू. बट तुमी कंपनी हाडून बांदून दिवपाक सोदता जाल्यार भायल्यांची दिसता की भायले भितर सरपाक सोदता म्हणून. ताका लागून एखादी तुमगेली हेच ताका लागून तुमी ओपोज केले म्हणून एखादी पॉलिसी लेट जाली अशें दिसता तुका? आय डोंट नो. बट जावपाक शकता की तेंय गोडे आमकां मातशें इफेक्ट जालें आसतलें की आमी ओपोज केलें म्हणून. पण अदरवायज कांयच नासलें करपाक पॉलिसी करपाक. आनी एक हे आतां तांचें एक हे जाता की भायल्यांनी हो सगळो तुमी ट्रेडिशनल म्हणटात पण ट्रेडिशनल आतां कोण ना भायल्यांनी सगळें कॅप्चर केलां. इज इट ट्रू? चॅक्स बीच चॅक या बीच चॅकां जाय चडान दिता भायल्यांक. बट एपिसाक आमी कितें सांगलां इवन हायकोर्ट हॅव नोटीस्ड इट. हायकोर्टान नोटीस केला आनी हायकोर्टान सांगलां की तुमी कित्याक एक्शन घेना साबलेटींग करता ताचेर. सो आमी कितें सांगलां जोरी तर आमकां कोणूय मेवलो आनी आमकां कळलें साबलेटींग जाल्यार आमी फायल करतले कंप्लेन. आनी तेन्ना टुरिझम डिपार्टमेंटान एक्शन घेवपाक जाय. पूण तुजो जो फाटलो जो सगळो हे पळयलो तुवें एक्सपिरियन्स टुरिझम डिपार्टमेंट केन्नाय असले हातूंत भितर इंटरफियर जाता पूण लास्ट टायम तें जायनासलें. पूण आतां टुरिझम मिनिस्टर मातशें बरो स्ट्रीक आहा तो आनीक बरें करपाक सोदता.
बट आमी कितें म्हणटा तूं बरें कर आमी तुजे बारा आसा बट टेक अस इंटू कॉन्फिडन्स. आता तूं म्हणटा तशें 1-2 म्हयने तुमचे गेले. आता तुमचे शेक्स केन्ना पासून रेडी जातले? आतां सद्याक म्हाका दिसता अबाउट 20% चालू केलें शेकान. ओके. चालू केलें आतां न्ही टायम उरला. एक ताका लागूनच एक की ऑलरेडी जे नांव पेड्ड्यार जावपाक आशिल्ले गोंयचे ते पेड्ड्यार जाले. ट्युरिस्ट आयले, ट्युरिस्टाक कांय हे पळोवपाक हे मेळना आनी शेक्स म्हणटा ते वन ऑफ द एट्रॅक्शन फॉर द इवन फॉर इंडियन ट्युरिस्ट एंड भायले ट्युरिस्टाक. सो हाजो इफेक्ट ओवरऑल इफेक्ट गोंयचे ट्युरिजम इंडस्ट्रीचेर फ्युचराक जावपाक शकता. ऑफकोर्स कितें जावपाक शकता. तुमी टायमार शेकना पळय. आतां चार्टर पयले सप्टेंबरांत कमी आसता जाले, डिले केली मागीर ऑक्टोबरांत गेले. आतां पळय चार्टर नोव्हेंबरांत कमी जाता. हे कित्याक लागून जाता? देर इज नो प्रॉपर पॉलिसी. बरी तर एक गव्हर्मेंटान पॉलिसी केली, नॉट ओन्ली शेक्स बट ओवरऑल तर एक बरी पॉलिसी केली आनीक इवन बरे तरी फॅसिलिटीज विचार दिल्यो न्हू. आयज पासून पळय मरे कितें आहा. आमी इतली वर्सां जालीं ट्युरिजमान आहा पूण आमचे आजून पासून बिचार चेंजींग रूम सारके ना. पूण कित्याक इतलो प्रत्येक आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर येता आनी सांगता आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयतले तेन्ना मागीर हांगा कोलवा ते एक हे हाडले की तातूंत भितर इतले इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडटले. बट कितें आहा, जाता काय म्हणून कोता सगळें कोता बट तेची मेंटेनन्स जावपाक जाय. ते मेंटेनन्स जायना. आमचे पळय मोगरार एक चेंजींग रूम आनी टॉयलेट घातल्या तेजी पयल्यार गेस्ट थिंगा वयता पूण आमच्या टॉयलेटान येता मागीर बिचार शेकांत. तेची मेंटेनन्स जावपाक जाय. करपाक सगळें जाता बट मेंटेन करून जाल्यार फायदो ना करून. तुमकां जे स्टेक होल्डर्स आहा तांकांच कित्याक दिना ह्या कामां? बट कित्याक तुमकां जाय आसता न्ही टुरिस्ट जितले येतले तितले तुमकां फायदो. सो तुमी टुरिस्टाक जितले बरे जितले दिवपाक जाय ते दितले. आतां हिंगा कितें जाता, कॉन्ट्रॅक्टर घेता तो मागीर सब कॉन्ट्रॅक्ट करता. कॉन्ट्रॅक्टर मे बी सिटींग इन दिल्ली ऑर कर्नाटका आनी ते मागीर साबलीज करता. साबलीज केले म्हणटकीर तेका मागीर पडोवन गेला आनी ते मागीर कटय आसताले. ते मागीर काटूय आसता. ते मागीर ते सगळे ते पळयता. ते मागीर खरें म्हणल्यार न्हू मेंटेन करपाक सुपरवायज करपाक जाय. डिपार्टमेंटान सुपरवायज करपाक जाय आनी पेनलायज करपाक जाय सारकें. ऑर गिव इट टू द लोकल्स दॅट स्टेक होल्डर्स जे कोण आहा तांचे कडेन लोकल आनी कितें जाता लोकल लोकल म्हणून आमी शेकांक लागून पळय दिया मरे. तुमी 10 इयर्साचे लायसन्स दी. मॉडर्न चॅक घाल आमकां सांग आमी घालता मॉडर्न चॅक आनी तुका जाय तसली फॅसिलिटी दिता बट गॅरंटी दी. आतां तुमी तर लॉटरी घातले जाल्यार कोतेले कितें करून तुमी पयलीं एक जर 1 करोड दिलो आनी फुडली वर्सा तुका चॅक मेळना. चॅक मेळना मागीर कितें फायदो कितें. आमी तेच म्हणटा न्हू. आतां कोण जेन्युइन चॅक करणार तुमी चूज करा न्हू. कोण तेंका खबर आहा कोण जेन्युइन चॅक करणार ते. सो तुमगे आतां दिवाळी गेली, दसरो गेलो. गेलो. हांव म्हणटालो क्रिसमस नाल्यार पुरो. ते आय होपफुल फॉर क्रिसमस एंड न्यू इयर. येस वी आर पॉझिटिव्ह. वी विल गेट सम टुरिस्ट नाव एटलीस्ट people who had not come they will. बट कितें आहा मरे सपोज तूं आतां ऑक्टोबरा प्लॅन केलें गोंय वयतलो म्हण हॉलिडेन सो तुवें शेकां ना म्हण तूं मागीर कॅन्सील करता आनी दुसरें डेस्टिनेशन चूज करता. सो ते इफेक्ट जाता आमकां कित्याक तो कस्टमर येवपाचो आसलो तो गोंयान येवपाचो आसलो तो बंद जालो येवपाचो. सो तेजे बिझनेस गेले आमी. आनी हे आतां बाकीच्याय आतां डिस्ट्रिक्ट अरावंड 30% फॉल आउट जाला इन टुरिस्ट हातूंत भितर येवपा भितर गोंया भितर. करेक्ट. सो दीस इज आय बिलीव इट्स अ इश्यू ऑफ कन्सर्न. ऑफकोर्स आमची आफ्टर मायनींग न्हू टुरिजम वॉज आवर सर्वायवल. आतां पळया टुरिजमूय काबार केलें करपाचें कितें मागीर. सो आमी कितें ही इंडस्ट्री अशें करून सांबाळपाक जाय. सगल्यांनी मेळून सांबाळपाक जाय. इश्यू करपाक दिवपाक जायना. आनीक दुसरें डेस्टिनेशनां ती पळयता गोंयान कितें इश्यू जातलो काय गोंयचें नांव बेड्या करप. बारीक पासून इश्यू जालो जाल्यार गोंयचो इट इज हायलायटेड. सगळें हायलायट करता. इतलो हायलायट करता की आमचें नांव सारकें काबार करता गोंयचें. सो आतां आमी क्रूज बाबा कडेन उलयले. हातूंतल्यान आमकां एक हें कळ्ळें की गव्हर्मेंटान थोडे तरी सिरियस जावपाक जाय ह्या बाबतीन. कारण क्रूज बाब म्हणटा तशें मायनींग ऑलरेडी काबार जालें. आतां उरलां तें आमचें टुरिजमूय जर अशें करून जर हेपायजार्डस स्टेप्स घेतले जाल्यार तेय काबार जावपाक वेळ जावचो ना. हाजेर गव्हर्मेंट कित तरी चिंततलो अशें आमी आस्त दवरया. तूंय होपफूल आहा. एक बरें जालें की ह्या माध्यमांतल्यान तुमच्यो ज्यो डिफिकल्टी आहात त्यो लोकां मुखार आनीक गव्हर्मेंटा मुखार पावतल्यो अशें आमकां आस्त दिसता. गोमंतक टीव्ही मुखार तुमी आयले, तुमची मतां मांडली त्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आमी परतूय तुमकां अशेंच वेगवेगळे इश्यू घेवन तुमचे मुखार येवपा आहात. तो मेरेन सगळ्याक देव बरें करूं. नमस्कार.